सरकारान आयज नोट धाडला डीजी फॉरेस्टाक की नवीन कुमार सारके ऑफिसरांक गोंयांत दवरपाचे ना. जे ऑफिसर बोर्डला विजीट करूं शकना, जे ऑफिसर लेपर्डाक इंजरी जाल्या थंय विजीट करूं शकना आनी कॉन्जर्वेटिव्ह फॉरेस्ट वायल्ड लायफ जावन बसल्या असल्या ऑफिसरांक धांवडून घालूंक जाय. गोंयाचो इंट्रस्ट जे ऑफिसर प्रोटेक्ट करूं शकना, एअर कंडिशन कॅबिनेंतल्यान काम करपाक दवरूना. वी हॅव आमचे कडेन एकदम बरो APCCF, PCCF आसा. प्रवीण रावगावाक कांय एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हांवें दिल्ले आसा आनी आमचे APCCF नवीन जे आयल्या ते भरपूर प्रोएक्टीव आहा आनी आमचे PCCF बरें काम करता. 2 वरांचेर आयज सकाळी 2 AM तो लेपर्ड पास्ड अवे. सामकें दुख्खद घटना. हांवें आतां प्रपोज केल्लें आसा की आमकां स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल सर्विसीस आमकां जाय फॉर वेटनरी केअर एंड वायल्ड लायफ केअर एंड NGO कांय आमी घेतले. चरण देसायाक बी हांवें तेजें सगळें आयकलां. ताका बी ऑन बोर्ड घेतले कित्याक जेंकां पॅशन आहा, जेंकां कमिटमेंट फॉर वायल्ड लायफ आहा, मंत्री म्हणून हांव एकटोच सगळें करूं शकना. आमकां लोकांची इनवॉल्वमेंट बी जाय. हांकां ऑन बोर्ड घेतले. प्रोटेक्शन ऑफ वायल्ड लायफ एंड वायल्ड लायफ स्पिसीस प्रायोरिटी आहा गव्हर्मेंटाची. आनी हे असले ऑफिसर जे इवन विजीट करपाक ताका त्रास जाता, APCCFन ताका धक्को मारून 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 बोर्डला व्हेला. आतां पर्यंत तेजे रिपोर्ट येवना. शोकॉज नोटिसाची फायल पर्सनल डिपार्टमेंटान पेंडींग आहा. हांवें ते प्रोसेस कर म्हूण सांगलें. ताका शोकॉज नोटिसूच न्हू ताका सस्पेंड करून धांवडून घालूंक जाय गोंयच्यान. ह्या तरेचे ऑफिसर जे इंट्रस्ट घेना आनी ताका म्हाका कळना 40 वर्साचे लेस दॅन 40 इयर्स मनशाक जर फिल्डान वचपाक त्रास जाता तसल्या ऑफिसरांक आमकां गोंयांत गरज ना. हे दुख्खद घटना जाल्ल्या तेजे चवकशी करपाक हांवें सांगलेलें आसा PCCFाक. APCCFाक आयज सकाळीं सांगलां की नवीन कुमाराक घेवन सायटीर चल. ताका व्हरचें पडटा, तो वचपाक तयार ना. असले ऑफिसर कित्याक जाय आमकां गोंयांत? गोंयचो इंट्रस्ट आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय, फॉरेस्टाचो इंट्रस्ट आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी जे रोड्स फॉरेस्टाच्या एरियांतल्यान वायल्ड लायफ येता ते श्री मोविन गुदिन्हो कडेन डिस्कस करून, मुख्यमंत्री कडेन डिस्कस करून थंय आमकां स्पीड लिमिट्स घालचे पडटले. कारण त्या एरियान जे आमकां दिसता की हॉटस्पॉट्स आहा, पासींग थ्रू दीस ते आमकां घालचे पडटले. कित्याक आतां उपाय ना आमचे. ते बाकीच्या राज्यान जे करता ते करचे पडटले. प्लस DNA ब्लॅक पॅन्थराचे ते हे करपाक मॅपींग करपाक ते बी आमी आतां प्रोसेस चालू केल्ले आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी सिरियसली घेतलेले आसा, राज्य म्हणून आनी मंत्री म्हणून. आनी आमकां वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एंड वायल्ड लायफ स्पिसीस आनी वायल्ड लायफ आमचें जें कितें आसा गोंय राज्यान आमकां ते वेगळ्या तरेन प्रोटेक्ट करपाचो इनिशिएटीव आमी घेतल्या. NGOक बी आमी ऑन बोर्ड घेतले. APCCF आनी PCCF बरे ऑफिसर बरें काम करता. पण जे कोण काम करिना तांकां गोंयांत स्वात ना. आमी गोवा गव्हर्मेंट फक्त सॅलरी दवरपाक म्हणून रावूंक ना. हे जे फिल्डान बी वचपाक तांकां त्रास जाता. लेपर्ड पास अवे जाल्यार तो वचपाक तयार ना आनी कॉन्जर्वेटिव्ह फॉर वायल्ड लायफ म्हणून दवरला ताका विदावट पोस्टींग दवरपाचें नाजाल्यार हांगाच्यान गोवा सोडून चल म्हणून सांगपाची अशी परिस्थिती म्हाजेर आयिल्ली आसा. आनी त्रास जाता हे सगळें पळोवन. तुम्ही पळयतात GNH.